सरकारान गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर्स गायडलायन 2025 ही गॅजेटेड तेंच्यांनी प्रिंट केल्या आनी ऑब्जेक्शनाक ठेवल्या. आतां तेजेर खरें खोटें कितें तें कळना, कित्याक आमकां तेंच्यांनी ही गायडलायन दाखयल्ली. मार्च म्हयन्यान तेंच्यांनी आमकां खंय खंय आफोवन येल्लेले, तेंच्यांनी आमकां ही गायडलायन दाखयली आनी आतां तेंच्यांनी ऑफिशियली हो गॅजेट प्रिंट केला. पूण जो आमकां दाखयला पळय हे आनी हितून जमीन आसमानाचो फरक आहा. सो आमकां तेंच्यांनी कित्याचें कितेंच दाखयलां आनी हेजेर तेंच्यांनी प्रिंट आनी कितेंच केला. हेजेर दाखयलां की ड्रायव्हर्सांक बेनिफीट जातलो म्हणून, हेजेर दाखयलां एप एग्रिगेटराक बेनिफीट जातलो म्हणून. सो खरें खोटें कितें तें खबर ना. सो आमकां मेन हे एप जर हांगासर लॉन्च जालें, कारण हांवें गोवा मायल्स येयल्ल्याक आमकां भरपूर त्रास जाल्लो आहा. सो हे जर आनी तेंच्यांनी एप ओपन केलें आनी खुबशे एपांक हांगा जर येवपाक परमिशन दिलें जाल्यार आमचो लायव्हलीहूड सारको काबार जातलो. तर लोकलाक बिझनस कांयच उरपाचो ना. तर लोकल सद्या सर्वायव जाले आमचे ट्रान्सपोर्ट बिझनसात जे लोकली आमी हांगा हॉटेलांक स्टँडार घेवन चलयता पळय ते. ही एपां येयले उपरांत आमकां जर बिझनस कांयच जावपाचो ना. सो मेन आमचो ऑब्जेक्शन आमी ताकाच लागून रेज करता की जर एपां येयली जाल्यार आमचें लायव्हलीहूड काबार जातलें. म्हणून आमी ही सरकारान जी गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर्स गायडलायन 2025 हाडल्या पळय हेका आमचो पूर्ण निशेध आसा आनी हे आमकां मान्यच ना ही गायडलायन. म्हणून आमकां हेजो ओपोज आसा. कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स जी गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स सरकारान जी हाडल्या ती जावन आसा आमचो ट्रेडिशनल जो पारंपारीक बहुजन समाजाच्या हातीन आसलेलो धंदो टॅक्सीचो धंदो सोंपोवपाचो. टॅक्सीचो धंदो न्हू, रिक्षेकार, पायलट, रॅपिडो तेंच्यांनी हाडला. म्हणजे पायलट जे आमच्या इंडियेन गोंयानूच जे पायलट म्हणून आसले पळय तांकां सुद्दां सोंपोवपाचो सिस्टम आहा हो सरकाराचो. सो आयज आमी हेजेर निशेध करता, कडक उतरान निशेध करता. जर आमचो मुवमेंट आहा तो स्लो वाडत रावतलो. सरकारान आयज आमकां 30 दीस दिला ऑब्जेक्शनां घालपाक. आमी टॅक्निकल आनी लिगल टर्म्स पळयता चालू आहा आमची ऑब्जेक्शनां वयतलीच. बट सगळ्या आमी हेचेर आयज ओपोज करतले. सगळ्या टॅक्सीकार भावांकूय सांगूंक सोदता दीस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. आयज तुमी दोळे उगडात, कितें चल्लां तें पळयात. ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांनीय सांगूंक सोदता बाबा तुमी उगडात दोळे आनी पळयात आयज कितें चल्लां तें. हे कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्सा प्रमाणे ओला, उबर, ड्रायव्हजी, झूमकार, रॅपिडो म्हणजे सगळ्यो ज्यो मल्टीनॅशनल कंपनी आहा त्यो गोंयांत येतल्यो आनी आमकां सोंपयतल्यो. हेच्या पयलीं ह्यो मल्टीनॅशनल कंपनी जंय जंय फिजिबल आहा ते मेट्रोपॉलिटन सिटीन येवन सुद्दां सगळ्यांचे धंदे सोंपयल्ले आहा. बेंगलोर, बॉम्बे पळोवंक वचात न्हू तुमी ते म्हणटा हे फिजिबल आहा. हे फिजिबल आसून सुद्दां ते रिक्षेकार आनी टॅक्सीकार सदांच स्ट्रायकाक वयता. सो आमचो हेजेर कडक निशेध आसतलो. जर सरकार आमचेर जर हे लादोवंक सोदता आनी आमचो बिझनस सोंपोवंक सोदता जाल्यार आमी सोंपतले. बट आमच्या वांगडा हे राजकारणी सोंपतले. जर हे राजकारणी नोंद घेवपाची, आमच्या आमदारांनी नोंद घेवपाची. आमी जर मोडटले एका म्हयन्या भितर जाल्यार तुमचें राजकारणी चलचें ना. हांव आमच्या मतदारसंघात रावून हांगा शिवोले मतदारसंघात रावूंक सांगूंक सोदता आमचो जो आमदार आहा दिलायला लोबोत दे आर प्लॅनिंग एंड दे आर थिंकींग टू कळत 4-5 मतदारसंघ काबीज करतले म्हणून. हे ड्रीम आहा तुमचो न्हू तो आमी खंयच फुलफील करून दिवचो ना. आमी तुमच्या केन्ना जेन्ना आमच्या पोटाचो विशय आहा पळय आमचो पोटाचो विशय हो रिजॉल्व जावंक जाय. सरकारा कडेन मागूंक सोदता सीएमा कडेन आमी तुमचे कितें मिसअंडरस्टँडींग आहा सायडीक काड. आमी तुमचे, आमी गोंयकार, आमी गोंयकाराच्या हातीन जो प्रत्येक घरान कोस्टल बेल्टाचो धंदो उरला निमाणो गोंयकाराच्या तो सांबाळून दवरपाक आमकां तुमी मदत करपाची. जर हो मुवमेंट फुडें वाडत रावतलो, जर सरकार ही गायडलायन्स पॉलिसी जी आहा हाडल्या ती स्क्रॅप करना ते पर्यंत आमचो निशेध सभा ही सगळ्या आख्या गोंयांत जातली. आवाज हो सगळ्या कडेन जातलो. फायनल पासून आमी मरतले. सो झगडोन मरतले.